आयतारा तिनसांजेर म्हापसा करासवाड्या वयल्या मल्लीक वेपारी यांच्या घरच्या वयल्या माळ्याक शॉर्ट सर्किट जावन अचकीत उजो लागलो। म्हापशा उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेतली। उजो खर आशिल्ल्या कारण पिळणच्या उजो पालोवपी दळाकूय घडणूक थळार आपोवन हाडले आनी साबार यत्न करून हो उजो नियंत्रणात हाडलो। ह्या उज्याक लागून जिवीत हानी जावंक ना, मात सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानान उक्तायलो। आमकां सादारण 19:04 कॉल आयलो आनी तुरंत गाडी टर्न आउट केली। हांगा पळयलें जाल्यार उजो भितर आसलो, बाबा तेजें उदक भितर आसलो। फर्स्ट फ्लोर आहा आनी फर्स्ट फ्लोराचेर वयर तेजें उदक आसलें। सो आमी भितर गेले, घरान भितर सरून ताच्या बरोबर एसिस्टंट म्हाजो आसलो तेजस कलंगूटकर आमी सगळ्यांनी भितर वचून इतलें फास्ट काम केलें। हांव एप्रिशिएट देम, तेंच्यांनी बरें काम करून रोखडोच 5-10 मिनटां भितर त्यो अंडर कंट्रोल हाडलो। भितर उदक मारतना आमी खूब आमकां त्रास जाले, कारण वयर नळे आसले तेंचे, ते नळे वयर प्रेशराचेर मारतना फुटून सकयल पडटाले, ते आमचे तकलेर पडोंक शकताले, आमच्या एका ड्रायव्हराच्या पांयार पडले आनी तशेंच आमी भितर सरले। उजो कंट्रोलान हाडल्या उपरांत मागीर आमी आनी एक गाडी आपयली, तर आमकां आनी फुडें मेजर जावंक जायना म्हणून आमी प्रिकॉशन घेवन आनी एक गाडी आपयली सिमेंट फायर स्टेशन, ते बी पावले। तेंच्यांनी आमकां एसिस्ट केलें, तेंच्यांनी आमचे गाडयेन उदक ट्रान्सफर केलें आनी ते आमी उदक कंटिन्युअसली मारून उजो कंप्लिटली क्लियर पेटलो। म्हणजे ते वयर फॅन लायलो, फॅन लायल्या उपरांत ते शॉर्ट सर्किट जालें, फॅना कडल्यान ते स्टार्ट जालें। उजो तो सारकोच पेटलो वयल्यान काय जालें ना, मदल्या घरान वयर सारको रस्तो सारकें हें जालें। जर काय जावं ना, फकत पंख्याचेर ना कडल्याचो वयर सारको उजो। हय, आमी सगळे काम शॉपार आहले, सगळीं बायलांच आहलीं घरान, दादलो मनीस कोणूच ना। आमकां तिचो फोन येयलो म्हणून आमी धांवून येयलो सगळे। सगळें कितें कितें आहलें तें जळ्ळें न्हू, मागीर पायपी कडेन आपोवन तें कंट्रोल केलें उजो। अरावंड 6:30 कोणा ना, सगळे धांवन भायर सरले घरांतले, कोण ना घरान अशें, म्हणजे आहलेली बायलांच आहली, सगळीं धांवन भायर येयली। सामान चडशें कपडे दवरपाक सारकें आमकां काळोखानूय कळना कितें भितर कितें आहा कितें ना तें। कितें पोटमाळ आशिल्ली वयर? ना ना, पोटमाळ तशें कांय ना, तशें पोटमाळ कांय ना। एक अलमारी एक आसा आनी एक खाट आहा आणि कपडे, बेड आहे। खाट, अलमारी आणि कपडे कपडे खूप कितें हें फूल घर आहा तें लाकडाचें न्हू, फूल लाकडाचें पोरणे पुर्तुगीज जावाचें तें घर सगळें ताका भितरल्यान तें लाकूड आसा न्हू, ताका उजो जालो।